सी आयज पाजीमोळ हिंगा जे म्हज्या वॉर्डांत जे आमचे धीरज करपे जावं आमचे बाब रायकार आनी लक्ष्मण नायक हांचे जे घरां आहा जावं आमची एग्रीकल्चर ऑफिसाच्या मेन रोडा कडेन हिंगा एक झाड आयज रस्त्यार पडले. सो आय हॅड गॉट अ कॉल फ्रॉम मेनी पीपल फ्रॉम उगे आनीक म्हज्या वॉर्डांतले जे म्युन्सिपालिटी एरियान पडटा की आमकां लायट गेल्ली हा कारण झाड रस्त्यार पडलेल्या मेन रोडाचेर. सो इमिजिएटली आय वॉज समवेअर, आय रश्ड टू दी सायट आनीक त्या सायटीर वचून आमी पळयलें आनी नो वन वॉज देर. सो आमी पयली सुवातेर फायर ब्रिगेडीकूय फोन केलो. ते म्हणाले आमचे 4 कंप्लेंट्स आहात. त्या उपरांत सांगेचे पुलीस स्टेशनार फोन केलो. PSI जे प्रेमानंद नायक आहात तांणी आमकां बरें कॉपरेशन केलें. हांव देव बरें करूं म्हणटा सांगेच्या पुलीस स्टेशनार की तांणी आमकां बरें कॉपरेशन केलें. तांणी फायर ब्रिगेडीक फोन केलो. ते ऑन द सायट विदीन 10-15 मिनिट्स पावले. तांणी म्हाका म्हटलें मेशू फायर ब्रिगेडीक खंय तरी टायम लागतलो कारण 2-3 कॉल्स तांकां ऑलरेडी प्रिवियस कंप्लेंट्स आहात आनी तेवूय मेजर एक्सिडंट जालेले आहा. सो मागीर ते म्हणलें मेशू कितें करुया. सो एक दीस प्रायवेट मागीर हांवें एक म्हज्या बरो मागपी एक प्रायवेट हातूंतलो ताका कटर आहा तो एकलो सांग्या वेलोच ओके बाब न्यूटन ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. ऑन द स्पॉट तांणी फोन घेतलो आनी तो आयलो आनीक मशीन घेवन आमी तें झाड म्हाका दिसता म्हणून 75 to 80% तुमी आशिल्ले आमी तें क्लियर केल्लें आहा. आनी तेजे उपरांत फायर ब्रिगेड पावली. फायर ब्रिगेडीन उरलेले झाड कंप्लीट केले. लोकल्स थिंगाचे आशिल्ले. सो इट वॉज इन्फॉर्म टू मी बाय दी पीपल ऑफ उगे जावं म्हज्या वाड्यांतले पाजीमोळ सावडीमोळांतले जे लोक आहात तांणी म्हाका फोन केलो. त्याच बरोबर वन ऑफ माय गूड फ्रेंड वॉज ट्रॅव्हलिंग टू वाडे बाटी त्या सायडीन तांणी म्हाका कॉल केलो की अशें अशें जाल्लें आहा. दे हॅव सेंड मी फोटोज. सो ते उपरांत म्हाका कळ्ळें आनी आमी त्या सायटीर पावले. सो सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तेच बरोबर थिंगाचे लोकल्स जे आशिल्ले बाब लक्ष्मण नायक, बाब धीरज करपे, बाब बाबू, तसोच आदलो थिंगाचो उगेचो सरपंच बाब अमय नायक, त्याच बरोबर आमचे प्रेमानंद नायक जे PSI सांगे पुलीस स्टेशनाचे आनीक तांचे बरोबर रॉबर्टाचो ड्रायव्हर आशिल्लो ताका म्हाका नांव खबर ना. आय थँक दी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑफ सांगे एज वेल एज उगे सबस्टेशन. त्याच बरोबर फायर ब्रिगेडीकूय देव बरें करूं म्हणटा. एट लास्ट ते पावले आनी जे थोडे 10% झाड उरले ते तांणी मारले कारण ते तांचे एक 10% उरिल्ले आसले. सो आय थँक ऑल दी ऑथॉरिटीज. आय थँक दी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. तशेंच आमचे बाब जुजीक पेरेरा हांचे भाव बाब फ्रांसीक पेरेरा ते थिंगा आशिल्ले तांकांय देव म्हणटा. लोकल्स जे थिंगा आमकां कॉपरेट केले बरें म्हजे बरो आमचे बरे मित्र बाब फ्रँकी आसले तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. कारण इट इज अ टायम दॅट वी हॅव टू रीच टू आवर पीपल वॉट आय बिलीव. आनी आमी जेन्ना सांगलेलें की असले जेन्ना इन्सिडंट जाता तेन्ना आमी लोकां बरोबर आसतलेच. आनी जेन्ना असो फोन येयलो तेन्ना प्रायवेट हाजेर वचून म्हणजे प्रायवेट आमच्या लेवलार वचून आमी काम केल्लें आहा. फायर ब्रिगेडीक रावून लोकांक त्रास एक 108 जरी येताली तर कितलो त्रास जावपाक शकता आशिल्लो कारण मेन रोड तो उगे आनी सांगे कनेक्ट करपाक जावं बाटी जावं वाडे जावं नेत्रावळी लोकांक एकूच तो रूट आहा, दुसरो आनी रूट ना. सो एक 2 ते 2.5 वर तें झाड थिंगा उरलें पडून दिसता. आतां तें क्लियर जाल्लें आहा. टायम आतां 1 जाल्लें आहा. 1 जावन 10 मिनटां जाल्लीं आहा आनी आतां तें क्लियर जाल्लें आहा. 10 वरांचेर तें झाड पडिल्लें. सो दीस शोज दॅट वी आर ऑलवेज कन्सर्न अबाउट आवर पीपल. आनी हें करता आसतना म्हाका एक ऑथॉरिटीज ज्यो आहात आयज कोणाक म्हाका कांय म्हणपाक नाका बिकॉज आय एम टायर्ड टेलिंग एवरी वन हू इज रिस्पॉन्सिबल की बाबा फायर ब्रिगेड म्हणटा ती सांग्यार आसप गरजेची. तुमी म्हजो लास्ट प्रेस पळयल्ली की फायर ब्रिगेड ही सांग्यार आसपाक गरजेची आहा. कारण एक फायर ब्रिगेड हांव फायर ब्रिगेडीची मिस्टेक करना कारण तांकां पंचवाडी, कुळे, काले जावं सांवर्डे, कुडचडे ह्यो सगल्यो एरिया शेळडे ह्यो कवरअप करच्यो पडटा. त्याच बरोबर सांगे, रिवणा, मलकर्णे, वाडे, भाटी ह्योय नेतुर्ले ह्यो एरिया कवरअप करच्यो पडटा. आनी 1-2 फायर ब्रिगेड खंय म्हणल्यार केटर करतल्यो ह्यो आमी व्हडलो आमच्या प्रश्नचिन्ह आहा. सो आय एम टायर्ड टेलिंग द लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह हू इज लिस्ट बॉदर्ड अबाउट सांगे. आमी त्यात मानून चलपाची गरज आहा. आयज सांगेकारांनी आमी स्वताक जे सोशल वर्कर आहात जे बाकीचे लोक आहात हे आमी मुखार सरपाची गरज आहा. आनी सांग्या खातीर आमी एक बरें विजन घेवपाची गरज आहा. आनी एक आमचे लागीं जे भशेन जाता ते आमी सांग्या खातीर करपाची गरज आहा. कारण कोण कोणाक पावचो ना. फाल्यां फायर ब्रिगेड ना कोणाच्या घराक उजो लागलो एक बायल जरी भितर आहा
उजो पेट्टा वो एक कोण मनीस भितर उरला जाल्यार एक उजो लागून तो मनीस मरपाक शकता फायर ब्रिगेड दुसरे कडेन कंप्लेनींग केल्ले कडेन. सो दीस इन्सिडंट कॅन हॅपन. हांव जे लोक आमचे जे हे आहात ऑथॉरिटीज आहात ज्यो रिस्पॉन्सिबल आमचे डेप्युटी कलेक्टर आसतले, मामलेदार आसतले, आमचे टास्क फोर्स आसतलो, आमचो डिझास्टर मॅनेजमेंट आसतलो, हांचे मागता की आमकां एक फायर ब्रिगेड ह्या 4-3 म्हयन्यांक सांग्यार दिवची आनी ना जाल्यार एटलिस्ट प्रायवेट अरेंजमेंट कितें तरी करचो. आमकां एक फायर फायटर्स दिवचे जे झाडां कापपाक शकतले, जे अशे तरेच्यो एक्टिविटीज करपाक शकतले जेचे करून आमचे सांग्याक आमचे जे सांगेचे लोक आहात ते सेफ उरतले आनीक तांकां कसली हानी जावपाक पावची ना. हें हांव मागता ऑथॉरिटीज, आमचे डेप्युटी कलेक्टर, आमचे कलेक्टर, आमचे साऊथ गोवाचे कलेक्टर, आमचे मामलेदार सांगेचे मिलिंद, आमचे डेप्युटी कलेक्टर बाब मिलिंद वेळीप आसतलो, आमचे मामलेदार बाब सिद्धार्थ प्रभू आसतलो, आमचे कलेक्टर आसतले, तशेंच आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टराक अपील करता की सांगेकारांनी सदांच गोंय राज्याक भरभरून दिल्ले आहा. तातूंत एक गव्हर्मेंट म्हणून तांणी आमकां एक आदार करचो आनी सांगेकारांचेर एक आपली कृपा दृश्टी दवरची. कारण सांगेकारांचेर सदांच अन्याय जाल्लो आहा. हें मागता. म्हाका चड कांय उलोवपाचें ना. जें आमी कितें केलां तें ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंडाचेर केलां, मनीसपणाच्या कायद्यान केलां आनी सगळ्या लोकांच्या आदारान केलां. हें जें आमी नांवां घेतलेलीं आहा तें सगळ्यांनी हात बोट तितून घातलेले आहा. जावं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, जावं पुलीस, जावं आमचे फायर ब्रिगेड मागीर पावले, जावं आमचो बाब न्यूटन जो म्हाका प्रायवेट जो आमी ताका आपयन हाडलो ताका देव बरें करूं म्हणटा. तेच बरोबर सगळे जे लोकांनी म्हाका फोन केलो, म्हाका इन्फॉर्म केलें की अशी गोश्ट आहा, कोणे तरी त्या सायटीर पावपाक जाय आशिल्लें. ते म्हटल्यार आमी थिंगा वयतोच आमी पुलिसांक फोन केले, प्रेमानंद नायक जो PSI तो आयलो. सो सगळ्यो गोश्ट्यो एकामेकाच्या कॉपरेशनान जाल्यो. हांव तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. देवान तांकां बरें आरोग्य दिवचें. आनी हांव इतलेंच सांगेकारांक सांगता, जरी कितेंय जरी अशें तशें आहा ओके जाल्यार डेफिनेटली तुमी म्हाका कॉल करचो, मेसेज करची. वी विल ऑलवेज एट युअर डोर स्टेप.